नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्स्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी नारायणी सागर मथन सुरासुर करताना नर्तन कोणू राखली मोहिनी रूपान नर्तन प्रिये तू नारायणी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता शिष्ट शक्ति वर्धन दुष्ट शक्ति मर्दन शिष्ट शक्ति वर्धन करतान नर्तन धीम तन करतान नर्तन धीम तन तोम तन नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी वेणु काळू सोणू मालशी कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन मालशी कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी नारायणी महालसा नारायणी नमो नमो महालसा नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये तू नारायणी क्षीरसागर मथन सुरासुर करताना क्षीरसागर मथन सुरासुर करताना नर्तन कोणू राखली मोहिनी रूपान नर्तन कोणू राखली मोहिनी रूपान नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये तू नारायणी नारायणी नारायणी
शक्तिमर्दन शिष्ट शक्ति कर्तान नर्तन धिं तों नर्तन प्रिये तु नारायणी नर्तन प्रिये तु नारायणी कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये ताळमेळू घेऊन वेणू काढू सोनू ताळमेळू घेऊन वेणू काढू सोनू मालशी कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन मालशी कीर्तन म्हणू करूया आम्ही नर्तन नर्तन प्रिये तू नारायण करता कुलस्वामिनी नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी नारायणी महालसा ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡು ಹಾಂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಡು ಲಿಂಕು
ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ Take.
ಹೌದು ಸರ್ ಬನ್ನಿ
ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸದ್ಗುರು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸದ್ಗುರು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸದ್ಗುರು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ಸಜ್ಜನ ಗಡವಾಸ ರಾಮದಾಸ ಶ್ರೀತ, ಸಜ್ಜನ ಗಡವಾಸ
श्री 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 संस्थान गुरुप्रगाणी जय ज्योतिष पूजनीय श्री आदि आदिशक्त स्वामी गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज की, गोकर्ण मठ संस्थान की। श्री 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 संस्थान गुरुप्रगाणी जय ज्योतिष पूजनीय श्री आदि आदिशक्त स्वामी गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज की, गोकर्ण मठ संस्थान की। श्री 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 आदि आदिशक्त स्वामी गुरु महाराज की। गणेशाय नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमो नमः। श्रीमन् सकल स्वास्वकर्ममंजित दिव्य श्रीराम देव विठ्ठल चरणकमल संतानाराधक श्री संस्थान गुरुप्रगाणी जीवन मठाधीश श्रीमद्वारकानाथ श्री श्रीपाद कमल संजात श्रीमद्विद्याधीश श्रीपाद कुमारक श्रीमद्विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की। श्री श्री संस्थान गुरुप्रगाणी जय मठाधीश ब्रह्मचर्य श्री आदि स्वामी गुरु महाराज की। आमगेले गोकर्ण परंपरेचे 24 पीठाधिपती जाऊन व्यासपीठ विराजमान सर्व परमपूज्य श्री 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 आदिशक्ती स्वामी चरणाका नमस्कार करून आईचे स्वागत सभा प्रारंभ करताना तांगेल अनुमती आणि आशीर्वाद मागता। प्रथम जाऊन व्यासपीठ आगमन झालेलं भव्य ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಹರಿಯಾಣ ದೇವಳಾವ ಭೇಟಿಗೆ ವ್ಯಾಸಪೀಠಾರಚಿ है स्वागत सभेक वेदिकेरी येऊन बसला आमगेला सहस्रकुमार समितीचे अध्यक्ष प्रभू त्यांनी वेदिकेरी येऊ का आमगेला सेंट्रल कमिटीचे उपाध्यक्ष जनशक्ती आर कामत मांबेगरे हुबळीच्या नंतर आगमन झालेले येऊ का आमगेला देवस्थानाक केन्नाची खंयचे हाका तांगेले विशेष सहकार उरता तांणी वेदिके येवका अशी रिक्वेस्ट हांव करता। तशीच आमगेले देवस्थानाचे धर्मदर्शी मंडळाचे अध्यक्ष आशिषले सुरेश माधव प्रभू निर्मल भावनेन परिशुद्ध निष्कळंक मनानं भक्तीपूर्ण जाऊन केलेले तसले वेदघोष कार्यक्रम निर्विघ्न जाऊन घरच्या कारण जाता म्हणतात तसे जाऊन वेदिकेरता वेदघोष वैदिकीकरणाची हे वेदघोष कोण काम कार्यक्रम करता। हरि ओम भद्रं विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरंगे सुष्ठुवांसस्तनोभिर्यक्षेमदेवैकमयदायो ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न आम्ही सारवंत विचारवंत जीएसपी समाजाचे आम्ही गुरुवारी अशोक सांगेत आमका स्वामीवरी अति श्रद्धा भक्ती प्रीती आसा ते अभिमानारी आम्ही पुरा आजी हंगा एकत्र झाल्याची परम पूज्य गुरुवारी आगमन आम पुरा लोकांक
मस्त खुशी जालेला आसा आमगे गुरुतर्फेन गुरुवर्याक स्वागत करून ती खुशी वांटून घेवच्याक वेदिकेर येता आसाची आमगे देवतेचे महालक्ष्मी देवस्थानाचे धर्मदर्शी मंडळाचे अध्यक्ष आसले तशेंच म्हालगडे सुरेश माधव प्रभू हांनी गुरुवर्याक साष्टांग नमस्कार करतेचे प्रप्रथम दावनो तांकां हार्दिक स्वागत करता तांणी आमगे स्वीकार करून आमगे देवस्थानाक प्रोग्राम आयले आनी आमकडून संतोष केले तांकां हार्दिक स्वागत करता तशेंच दुसरे ब्राह्मण वर्ग तांकां हांव स्वागत करता तितले तांकां विदाय सागर आयले मंडळ स्वागत करता आसा तशी आमगे कुंभाभिषेक ब्राह्मण वर्ग हांव स्वागत करता तशीच वेदिकेर समाजात गण्य लोक तशीच आमगे सर्व समाज बांधव आनी भगिनीक हांव हार्दिक स्वागत करता आसा तेजेन सर्व जनांक बी स्वागत करता आसा आमी मागची 2 वर्सां शांतकामाची ह्या चातुर्मास दिसतना आमगे गुरुवर्य आमगे प्रकार 2 तास आमगे देवस्थानाक भेट दिलेली तेन्ना दिसलें आमकां सर्व लोकांक खुशी जाली आनी स्वाम्याक खुशी पुडिना आमगे एक 5 थोडे दिवस हांगा वास करता म्हणलें फोटो लोकांक अभिप्राय आयलो जाल्यार ताका वाट लागची आशिल्लें त्या संदर्भात आमकां एक सहस्र कुंभाभिषेक करता अवकाश आयलो हो पयलीं रामदास मामा आशिल्लो जाल्यार तांकां गजाल ना ते आमचो सुयोग आयलो आनी होचे अवकाश म्हणून आमी गुरुवर्याक निवेदन दिवंक लागले तांगेले वंगावा मुक्काम की बडबड मुक्काम की बडबड मुक्काम अशी बेंगळूर तांकां दिले लागले पळयता म्हणजे ऑर्डर चातुर्मासा टायमार आमकां 5 दिवस दिवन हांगा अति संतोष केल्लो आसा तशीच केन्ना समाजाचे आमगे फुडारी लोक बारीक कमी 2-3 स्कूल घर व्हरतले हांगासान मंगळूरसान जाल्यार तांगेले प्रीती देवालाची भक्ती आनी स्वाम्याची भयंकर प्रीतीन तांणी हें काम केलें आमकां दिसता कशें करून आमी स्वाम्यांक अभूतपूर्व मेरवणूक हाडले म्हणल्यार तांकां अशें दिसता की आमी कोणाक कमी न्ही देवस्थानाक गेले की आमी करता म्हणलें एक तांकां आशा आशिल्ली ती आशा सफल जाली अशें दिसता तशीच आमगे देवस्थानाक वर्धन जाल्लें प्रतिष्ठा पुनर्प्रतिष्ठा पहिले गुरुवर्यान केली तशीच तांब्याच्या मंडळाने कलश प्रतिष्ठा तांणी केली तांणी आतां जाल्ले त्यांना 3 दिवस आशिल्ले आनी तातूंत 13 वाडे 2001 तांणी 5 दिवस आमले आसा अशें जाल्यार हे जाल्यार आतां आमकां नोटीस आनीक स्वामी 5 दिवस आमचे वास्तव्यान तांकां आमी समस्या करून तांणी आमकां आशीर्वाद बरो दिवचो म्हणून आवाज करचे वेगळे 2 उत्तर समाप्त करता परमपूजनीय स्वामी महाराजांना केलें तसले जप तप कठीण व्रताचरणेचे तेजो शक्ती तांगे चरणांतू म्हळ्यार तांगेले पाद्यांत उरता अशें म्हणटात ताकाची आमी गुरु भक्त तांगेले पाद्य करून आरती घेवन गुरु कृपेक तांगे आशीर्वादाक पात्र जावन आमी धन्य जातात पादुका म्हणल्यार 3 अक्षराच्या शब्दांतू मस्तितल्या शक्ती आणि मस्तितला अर्थ आसा पा म्हणल्यार पाप नाश करतले धूळ म्हणल्यार धुरीत कष्ट निवारण करतले आणि का म्हणल्यार कारुण्यमय गुरुले अनुग्रह मेळटले हे पादुका पूजन आता वेदिकेर जाता ते घेवन आरती घेवन आमी धन्य जावया अशें सांगताची
गुरुवर्यालय पाद्य पूजकाच्या देवस्थानाचे धर्मदर्शी मंडळाचे तर्फेनं श्री गणेश मंदिराम हानी येऊन पाद्य पूजकर म्हणून हात तांकां आमंत्रण दिता. ताजे नंतर दुसरे जावन आमगेले हिरेगुट्टीचे GSB समाजाच्या तर्फेनं नागेश ब्रह्माम तशीच अर्चक वृंदा तर्फेनं अनंत भटमाम हानी येऊन गुरुवर्यालय पाद्य पूजा सेवा करता अशी हात तांकां आमंत्रण दिता. वेदिकेरी पाद्य पूजा जाताना फायदे दिसाचे कार्यक्रम कसले म्हणून एक दोन उतरां ह्या संदर्भात सांगून काढता. गणेश मंदिर हागलेले धर्मपत्नी वेदिकेरी येवका तशीच नागेश ब्रह्मालय धर्मपत्नी तानी बीबी सदर तशीच अनंत ब्रह्मालय धर्मपत्नी पटेल रेडिओचे. परमपूजनीय गुरुवर्याला मंजलाय हे 5 दिवसाच्या कॅम्पामधला एक भव्य मेळाव्यात गेला मी गुरुवर्याला स्वागत करून झाले. 5 दिवसाच्या आमगेले प्रतिष्ठा वर्धंतीचे तशीच सहस्र कुंभाभिषेकाचे धार्मिक विधिविधान गुरुवर्याला उपस्थिती मार्गदर्शनातून प्रारंभ जाता. 5 दिवसाक प्रातः 7 गंटेक देवालय निर्माल्य विसर्जन पूजे तशीच सुप्रभाताच्या सुप्रभाताच्या सुप्रभाताचा दूरचे तशीच अनुष्ठानाचे यजमानी करता लोकांना दशोशी दिसताना तजमगिरी तप्त मुद्राधारण दिवसले कार्यक्रम येतीलच. 8:30 गंटेक मुद्राधारणचे समाज बांधवांनी सकाळी न्हावन शुद्ध जावन चेंज करून तशीच संध्याकाळी करून हांगा संकल्प करच्याक उपस्थित उरचे. तशीच बायलांनी खंयचेय कोणीची मुद्राधारण केल्या लोकांनी खरकट खावच्या ना अशी कोण विनंती दवरताची. खरकट खायला शिचेवन मुद्राधारणेंत भाग घेवका. मुद्राधारण चलता उरतानाची रामनाम जप अभियान ही चलता असता ह्या संदर्भात तुळपुरा उपस्थित उरून अभियानात भाग घेऊन पुण्य प्राप्त करून घ्यायचे. तशीच निर्विघ्न कार्यक्रम महागणपतीला गणहोम चलता. 12:30 गंटेक श्री रामदेव विठ्ठलाला तशीच महालक्ष्मी रोड देवालय महापूजा ह्या संदर्भात भिक्षादारांनी हस्तोदक दिवचाक आणि भिक्षेत भाग घेवच्याक स्वामी देवालयाला प्रसाद घेवच्याक उपस्थित उरकाम विनंती करता. संध्याकाळ 5 गंटेक महासती सन्निधानांत दुर्गा नमस्कार कार्यक्रम गंतून घेतला. तशेंच 5 गंटेक महासती देवीला सन्निधानाला येवचे. 8 गंटेक दीपोत्सव जाता. रात्री पूजेनंतर प्रसाद भोजन व्यवस्था आसा. तशीच दरबार भोजन आसा. दीपोत्सव रात्री पूजा हा पूरा कार्यक्रम येवचे. 9 गंटेक सांस्कृतिक कार्यक्रम जावन जूनियर अजित कडकडे मर्तका उदय भटकर हांगेले संत मंडळी येतीना अभंगवाणी कार्यक्रम वेदिकेवर आसा. तशी फललेले कार्यक्रम अशी जावन हे पूरा कार्यक्रमाची समाज बांधव उपस्थित उरून गुरुवर्याला आशीर्वाद देवालय पात्र जावक अशी हांव विनंती करता. फाईच्यान हिरेगुट्टी लोकांका एक विशेष सहभागी मेळ्ळ्याची आशना. कित्याक म्हळ्यार इतले दीस तुम्ही जानकी संतांत रामनाम करता आशिल्ले जाल्यार 5 दिसांत तुका मेळचो असल व्हड अवकाश म्हळ्यार ते आमगेले जन्मजन्मांतराचे सुकृत जावन हे अवकाश मेळ्ळा अशें म्हणलें. कित्याक म्हणटा जाल्यार पर्तगाळी देवभूमी श्रीरामान अनुग्रह केला तसल तपोभूमी पर्तगाळी म्हणटा. तसले
तपोभूमींतून कुशावतीन हेंची तीराचेरी 5.5 वर्षाच्या ना सौभाग्य हिरेगुत्ती समस्त समाज बांधव लोकांनी भाग घेवचे. भटमा आणि हांगेल GSB समाज हिरेगुत्ती तर्फे ना विनंती करता. रामनाम अभियानाबद्दल ते आमक मेळलेले साक्षात रामूची 5 दिवस हिरेगुत्ती देवळान ते बसला मेळलेले आसा. हे आम्ही सफल करून हो सुवर्ण अवकाश आमगे जीवनांत यूज करून घेवया अशें म्हूण सांगता. जाल्यार तितली रामनाम अभियान 5 फेस केल्ले 550 दिसाचे अभियान 110 दिसाचे 5 फेस. आजी 30 दिसाचे लास्ट डे 390 दिवस आजी संपन्न झाला म्हणून सांगच्या खुश भावची. आणि खुशी विषय कसं की म्हणजे हे 390 दिवस जाल्लेले 3 फेस जे एंड जाल्लेले आयची दिसाक आमगे हिरेगुत्ती असल इतले सान गांवांत कोटी राम नाम जप केलेले पूर्ण जाला म्हणून सांगच्याक आमकां मस्त अनुग्रह केली की सही हिमालयाचे हिमाच्छादित पर्वताचे 5400 मीटर एत्राचे 350 किलोमीटर 30 दिवसाचे 220 घंटे पायवाटेन चमकून प्रथम एक होड साधन केल की तशीच आमगेल परमपूजनीय विद्याधीश स्वाम्याना 5.5 वर्ष मठाक जाल्यार उडगा हे एक होड कार्यक्रम गंतून घेतले. हे कार्यक्रम कितले पंचशतमानोत्सव म्हणून आचरण केलाय. आता 1947 उडगासा खातीर सार्ध पंचशतमानोत्सव म्हणून त्रयोदशाक्षर रामनाम तारक महामंत्राच्या गुरुवर्यान प्रारंभ केले. स्वयं प्रेरित जावन प्रत्येक एंट्रांतू प्रत्येक जापक येवन जप करता आसाची तशी हिरेगुत्तीन तू 1 कोटी संपन्न जाल्लेले आसा. अची खंयचे रितीरी आणि कमी पण जायना नशी मुखावेल दिसान बी प्रति दिवस प्रत्येक गांवची सदस्यान येवन हे अभियानात भाग घेवन अतिशीघ्र आम्ही ते एक होड कार्यक्रम धोळ भरण्याचे भाग्य आमक मेळ्ळो. आणि भाग घेतील म्हाका गुरुवर्याले श्री रामदेव विठ्ठलाले आशीर्वाद मेळचे भाग्य आमक मेळ्ळो अशी देवचरणी गुरुचरणी आम्ही प्रार्थना करया. केळदी संस्थानाच्या वडेयरू म्हणत असले एक बिरुद घेतील तसले एक संस्थान आमगेले गोकर्ण मठ संस्थान. हे संस्थानाचे परमपूज्य गुरुवर्य 5 दिवस आमगे सांगत आसाची कोणाक भिक्षी करची मना आसकी तांणी सेवा काउंटरांत येवन भिक्षा रिसीट घेवन पाद्य पूजा करून गुरुवर्याले कृपे जावचे. सहस्र कुंभारांत भाग घेवपाक अवकाशानिका ऑफिस नाम नोंदवणी करून ते रिसीट घेवन सहस्र कुंभाभिषेकाच्या कार्यक्रमात भी तुम्ही भाग घेवका अशी हांव तुमगेले विनंती करता. आशीर्वाद अनुग्रह जावका आम्ही एक पूजन मानतो.
ಉಪಾಯದ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಯ ಒಂದೇ ಹರಿಗುರು ನಾಮ श्री गुरु भक्ति के निमित्तान सद्गुणपुरा एकत्र जत खै श्री गुरुले भक्ति के निमित्तान आमगे मनाचे अहंकार दूर जत खै श्री गुरु भक्ति के निमित्तान आमका सती प्राप्त जत खै कशी आमगे अन्न आहार उदाक अवश्य असकी तशीची आमगे आत्माक हरिगुरु भक्ती अगत्यस दुसरे दुसरे मस्त आमगे साधक सौम्य आमका आमगे विराज सले गुरु आज आशीर्वाद दिताला सची जाऊ आमगेले सहस्र कुंभाभिषेक समितीचे अध्यक्ष जाऊन अशिल तसले वैकुंठ विष्णु प्रभू हन्नी वेदिकेरी आता गुरुवर्याका अभिनंदन समर्पण करताची विष्णु प्रभू हांका देव श्री देव चरणाक शिरसाष्टांग नमस्कार करून श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी मठाचे पट्टदेव श्रीराम वीर विठ्ठल चरणारविंदाक नमस्कार करता स्थानिक परिवार पंचिष्ट देवतांक नमस्कार करून देवळाच्या पुनर्प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सव आणि सहस्र कुंभाभिषेकाच्या परोकालारी हांग विराजमान आशिल्ले आमगे परमपूज्य श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडे स्वामी चरण सन्निधानांतून शिरसाष्टांग नमस्कार करून आमगे देवळाच्या हे कार्यक्रमाक दिव्य उपस्थिती देऊन अनुग्रह आशीर्वचन दिवचे आमचे परमपूज्य स्वामींक सहस्र कुंभाभिषेकाचे आडಳಿತ मंडळी आणि देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळी आणि तशींचे स्वाम्याल्या वैदिक वर्ग आणि सागरासानो उपस्थित असेल तसले सर्व वैदिक उपस्थित सर्व समाज बांधव शिष्य वर्ग कुळावी आणि परकुळावी वंदनार्पण करता तशी परमपूज्य गुरुवारी आल्या शोभायात्रेंतू पूर्ण कुंभ स्वागत दिले तसले गोकर्णच्या नाही इल्या आमगेले हिरेगुत्ती गावचे कोडकणी साना येईल तसले कुमटा होन्नावर साना येईल तसले अशी विंगडकणच्या नाही येईल तसले अभिनंदन कर आणि तांतंगेले कला प्रदर्शन केलं तसले क्लोपासक भजना मंडळीक आभार मनन करता आमगेले रथ तयार केलं तसले आणि तांगेले मागशी राबवून तांक सपोर्ट दिल तसले महाजनांक आभार मनन करता आज हंगा उपस्थित असलेले सर्व भजक महाजनांक घडवून दिवस दिल सपोर्ट लोकांका धन्यवाद समर्पण करता आणि थोडे लोक त्यांनी फर्दे काम केल्या तंगे दिसून येना जलेरी मुखारी कार्यक्रम कशी खंची टाइम हाजी बद्दल त्यांनी मस्त श्रम दिला तसल तांक बी हावा पूर्वक आभार मनन करता सोमवार पर्यंत
चलचे ह्या कार्यक्रमांतून सर्वांना भाग घेऊन भव्य रीतीने कार्यक्रम चलोवन देऊ का. आज कसल रीतीन जालें सुरेशान म्हणत अभूतपूर्व तांत अनेक चंद रीती लोकांना सांगून तशी करून देऊ का म्हणून विनंती करता. स्वामी मस्त उलयन आसतना स्वाम्याल चरणाक वंदन करून म्हाका दिल्ले आभार मंदणे कार्यक्रम समाप्त करता. जय महाराज, जय महाराज. हरि मुनि दरे गुरु कायवनय्या, गुरु मुनी दरे हरि वल्लनय्या म्हणचे लाईन्स गुरुवर्यालय आणि गुरुपीठाचे दొరయదండ मुकुती म्हणजे नाननुडी देवता स्वरूपी गुरु का आम्ही शरणागत जाऊ का म्हणजे तसले का संदेश दिता. तश जाऊन भव्य स्वागताचेर येवन व्यासपीठाचेर गुरुवर्यान आशीर्वचना म्हणतसले का अमृत आमका अनुग्रह करका म्हणून अनन्य भक्तीना विनम्र प्रार्थना करता. श्री श्री संस्थान गोकर्ण पदकाळी ज्योतम मठाधीश परम पूजनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे. जन्म जन्मनि श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. देवस्थानाचे 90 महोत्सवाच्या निमित्तानं आताची अध्यक्षांनी त्यांनी सांगलंय की आम्ही मस्तपंता तांगे लागी विनंती केल्या किंतु अंतिम बेंगलोर चातुर्मासांत स्वाम्यान आमकां मुक्कामाचे एक सुअवसर स्वाम्यान आमकां अवकाश कोरगे दिले म्हणून अनेक पंत तांणी आयिल्ले भई किंतु कारण कसं नाही इतलं विळंब जावचें म्हळ्यार आईच्या दिवसाक आम्ही सागर लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतल्यान हिरे गुत्ते कायले. एक्चुली प्रतिवार्षिक जावन घेवन पळोवचें गेले म्हळ्यार हे समयाचेर म्हळ्यार फाल्गुण शुक्ल पौर्णिमे लागी होळी लागी आम्ही केन्नाही कारगल गांवा लागी उरकाशिले. कारगल म्हळ्यार सागतुरा लागीची कारगल चौडेश्वरी देवस्थान म्हणून तुम्ही आयकल उरताले. त्या देवस्थानाचे वर्धंती वैकेची फाल्गुण कृष्ण द्वितीया आणि तुमगेल देवस्थानाची वैकेची वर्धंती फाल्गुण कृष्ण द्वितीया. कसं आमगे स्वामी 26 वर्ष फाल्गुण कृष्ण द्वितीयाक स्वामीन थंय प्रतिष्ठापन केले. स्वामी उपस्थिती खंय आसा कारगल चौडेश्वर 26 वर्षांतल्यान कंटिन्युअस हा मध्ये एक पंता कोविड टाइमार त्यांना उपस्थिती दिवची जाली ना. तदनंतर आम्ही तिसरे पंत 1 वर्ष जाता. आता तांक एक कन्विन्स करका एक हंक एक कन्विन्स करका एक तांगेल कार्यक्रमात तरी वचका ना एक तुमगेल कार्यक्रमात तरी येवका कोणा समजू
आम थोडे टाइम जावक आशिल्ले कशी तरी हँडल करका तांकांही बेजार जायना शिवरका हांगाही येवका तांके कसं तरी दुसरं कसं तरी सांगून घेवन आम्ही हे करका पडता. सो सांगले देवकी कृष्ण रवळनाथ देवस्थानांतू 90 वर्षाचे वर्धंती उत्सव घडता असा आणि त्याची संदर्भारी त्यांनी सहस्र आम्ही शिष्य स्वीकार नंतर अनेकाची तांगेल गावांतू एकपंत वैक्याची मोक्काम जलना. सो असे एक संदर्भ तांका प्राप्त जलतना तांका आम्ही अवकाश कोरगे दिव का तुमगेलांतू वर्षाक आम्ही येतासाची किंतु तांगेले 90 वर्षाचे सहस्र कुंभाभिषेक फर्स्ट टाइम स्वामेल आगमन हे मोकामाक अशी मस्ती मला मस्त तांणी घेऊन बसल्याची तुम्ही हे पण अवकाश कोरगे दिव का तुमगेले रथोत्सवाक आम्ही येताच वास्तव्याक 1 वर्ष तुम्ही अवकाश करून देऊ का किंतु रथोत्सवाक त्याची दिवस तुमगे सहस्र कुंभाभिषेक कोरनो त्याची दिवस सांजे राणी वापस कारगला वचून थंय रथोत्सव करून वापस आम्ही हांग येऊ का किंतु तशी त्यांनी सांगितलं कुठे ना त्यांनी वैके ओपून घेतलंय आणि आता अभिवंदन म्हणून तुम्ही सांगलंय आणि केलंय अभिवंदन स्टेज हॅ केलंय अभिवंदन पडद्या मागशी कोण असेल ताक अभिवंदन खरे जाऊन अभिवंदन करका गेले रे कारगल चौडेश्वरी देवस्थानाचे सर्वही थंयचे कुटुंबीय महाले कुटुंबियांक कित्याक की म्हळ्यार त्यांनी एक हे केलंय म्हळ्या आमकां बंधना घालना न्ही स्वामेल मनान तूं थंय दिवचें असल्यार स्वाम्यान तांकां अवकाश करून दिवचे आमकां वर्षाक केन्ना मुखारी आमकां मुक्काम दिल्यार पुरो किंतु कशी प्रतिवर्ष स्वामी रथोत्सवाक येता आशिल्ले रथोत्सवाक एक येवन गेनू स्वाम्यान एक पादपूज घेवन गेन गेले पुरो आनी 1 वर्ष आमकां स्वामेल वास्तव ना म्हण आमी कसनेची बेजार करून घेनाची म्हणून गेनू ते सहकार दिल तसले कुटुंब म्हळ्यार कारगल चौडेश्वरी देवस्थान सो अभिवंदन करचे असल्यार तुम्ही तांगेल करका म्हणून हे आमी हे सभेर सांगताची नाजे तांणी सांगलें ना 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 इतलो वर्ष तुला ना म्हालगड स्वाम्यान चुकेल ना स्वाम्यान वैके चुल ना तेन्ना आमकां कश्ट जाता आशिल्लें कित्याक म्हालगड स्वामेल विशय सांगल्यार आमी थंयची फेल जावन पडताची आम मुखार वचक जायना कित्याक म्हळ्यार म्हालगड स्वामेल विशय आयले आमकां आश्रम दिल तसले गुरू तांकां आमी हे करून घेवन मुखार वचचें जायना तशी कसं तरी विशय घाल म्हळ्यार आमी चेकमेट जावन बसताची आमकां वाट ना आमकां कित्याक म्हळ्यार स्वामेल विशय सांगले म्हळ्यार कुडेन आमकां ते एक नंबर इमोशनली हे केलें तशी जाता तेन्ना आमी हय म्हणचें जायना नाय म्हणचें जायना ना म्हळ्यार हांगेल तोंड पळोवचें जायना ह म्हळ्यार आमकां सो मस्तीतले हे जाता आशिल्लें किंतु तांणी आमकां आमगेले संदर्भ तांणी समजून घेनू तांणी सहकार केले त्याची सांगली की कृष्णाल जर हे केलं म्हळ्यार देव कशीही वाट करून दिता म्हळ्यार कितें हेची एक उदाहरण पुरो आनी कसं नाही नाका आमको वैके आईल तसले एक संदर्भ तुमको वैके जावक आशिल संदर्भ तांक वैके जावक आशिल संदर्भ तिनी जाले आमी वैके हांगा आयले 90 संदर्भारी 90 वर्षाचे हांगा वर्धंती उत्सवाक स्वामेल हांगा प्रप्रथम आगमन जाले तांणीय संतोष जाले स्वाम रथोत्सवाक येता म्हणून तांणी वैके संतोष जाले म्हळ्यार तिनी लोकांक आमकांही संतोष जाता आनी विशेष जावन घेनू मस्तीतला आमी कशें न्हय प्रोसेशन हे त्याने पळय तुमगेल विचित्र म्हळ्यार एक नवीन नवीन पळोवचेक हांगा मेळ्ळे सुगी आटके इतलो ओड शिव येवन घेवन थंय राबला खरे शिव आयले की कितें म्हळ्यार एक तसले एक भासू तसले केन्ना आमी पळयलें नाशिल्ले ते उट्टूची हिरेगुतीकारांनी दाखोवन दिले म्हणून आमी समजून घेता म्हळ्यार तुम्ही इतले प्रीतीपूर्वक जावन तितले एक आदरपूर्वक जावन घेनू तुम्ही एक स्वागत दाखयल बदल ह्या संदर्भात आमी संतोष व्यक्त करताची आमगेलांत कसन की म्हळ्यार कुलदेवाक व्हड एक स्थान दिल्लें आसा प्रत्येक लोकांक एक ना जाल्यार एक कुलदेव म्हणून एक फिक्स आसा तांगेल गोत्र तांगेले सरनेमाक हे 2 हाका मॅच जावन घेनू एक कुलदेव फिक्स आसा उट्टू लोकांक हां केलो लोकांक दिसताले मागेल सरनेम हे मागेल गोत्र हे तरीही मागेले कुलदेव विंगड दाखयतास न्हय म्हळ्यार ना केलो लोकांक आत्त कसन सरनेम आशिल्ले ते तांगेले स्टार्टिंग ते सरनेम नाशिल्ले
केलो लोकाल सरनेम पहिले चेंज आशिल्ले ते चेंज आशिल्ले तसले सरनेमाक तुमगेल गोत्र मॅच केले री तेन्ना तुमकां ते मेळटा. आतां केलो लोक भट्ट जाल्ले आसाचे किंतु तांगेले भट्ट आनी तांगेले गोत्र घाल म्हळ्यार तेन्ना देवकी कृष्ण रवळनाथ म्हणून दाखयना. किंतु त्याची भट्ट पहिले महाले म्हणून आशिल्ले. ते महाले आशिल्ले कडेर भट्ट जाले. जर महाले म्हणून तांणी हें करूंक न्हू तांगेले गोत्र जर तांणी हें केल्यार तेन्ना देवकी कृष्ण रवळनाथ म्हणून न्हू स्पश्ट जाता. आत्ता ते थोडे म्हळ्यार खंयची तांगेले वेव्हारा निमित्तान जावो नाजाल्यार तांणी करचे तसले औद्योगिक हांचे निमित्तान जावो तांणी ते भट्ट की उपनाम पुराणिक की भट्ट की केलो लोक प्रभू आशिल्ले भट्ट जाले, केलो लोक महाले आशिल्ले ते भट्ट जाले, केले लोक शेणे आशिल्ले आचार्य जाले. असल मस्तीतले संदर्भ दिसून घेवन येता. तेन्ना तुमी समजून घेवका की आमगेले पयलेचे हे एक सरनेम आशिल्ले उपनाम आशिल्ले आनी हे हाका आमी हे केले री कुलदेव लागता. नाजाल्यार केलो लोकांक कन्फ्युजन आसा मरे आमी भट्ट मरे गोत्र लायले री कुलदेव मागेले देवकी कृष्ण दाखयना रामनाथ दाखयत आसा कशी मरे हे म्हळ्यार ना तूं महाले पयले कडेर तूं तुमगेले खंयची पुर्वजांनी कडे भट्ट म्हणून चेंज केले. केलो लोक शेणे आशिल्ले राव करून घेतले. राव कितें करून घेतले की म्हळ्यार तेन्ना ब्रिटीश काळांत तूं शेणे म्हळ कुडेन आमकां थोडे दूर दवरता आशिल्ले आनी राव म्हळ कुडेन तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळता आशिल्ले. शेणे म्हळ कुडेन मेळनाशिल्ले. तेतून मस्त लोकांनी तांणी शेणे आनी म्हणलें एक उपनाम तांणी हें करून घेवन तांणी राव म्हणून घेवन सरनेम घालचें चाल केलें. ते राव तुमी जर पुस्तकान पळोवचें गेल्यार थंय तुमकां टॅली जायना करेक्टली बट शेणे म्हणून घेवन घाल्लो कुडेन तुमकां टॅली जाता. सो अशी उपनाम आनी गोत्र हें दोनी मेळून घेवन आमकां एक 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 कुलदेव आमकां निश्चय केल्लो आसा. आतां कसन जाता की म्हळ्यार कुलदेवाल महत्व कितलें आसा की म्हळ्यार आमी केन्नाय सांगताची कुलपुरुश कुलदेव म्हळ्यार आमगेले कुलाचो रक्षण करता आशिल्लो तसले देव मानून घेवन आयिल्लो तसले देव आमी कुलदेव म्हणून घेवन आमी समजून घेतिल्लो आसा. आतां कसन जाता की म्हळ्यार एक मनशान आपल्याला एक सान चरडाक विचारलें अरे बाबा एक झाडारी पळयल्यार तुका कसन दिसता म्हणून ताणें विचारलें. एक झाड पळयल्यार तुका कसन दिसता कडेन त्या चेल्यान सांगलें व्हड झाड दिसता म्हाका पांचवे पान दिसता आसा ताजे कसन शाखोपशाख दिसता आसा ब्रांचीस कसन म्हणटाची ते उट्टू दिसता आसा ताजे ते तोगटे कसन आसा ते तोगटेची उट्टूची म्हाका दिसता आसा. ते झाडार बशिल्ले तसले पक्षी दिसता आसा. ते झाडार आशिल्ले तसले फूल जाल्ले दिसता आसा. ते झाडार जाल्ले तसले फळ दिसता आसा. उठू सांगले त्या चरडान झाड दिसता पान दिसता शाखोपशाख दिसता ताजे ते तोगटे दिसता फळ दिसता फूल दिसता उठू दिसता आसा. बट केन्नाय उद्दा घालचे एक संदर्भ आयला बा. तुमकां उद्दा घालका बा झाडाक तुमी खंय घालताची पानां घालतावे पानां घालनाची फलाक उद्दा मारतावे फलाक उद्दा मारना फूल आयल्या म्हणून फुलाक उद्दा मारतावे ना शाखोपशाख दिसता आसा म्हणून ताक उद्दा घालतावे ताकाही घालना. तोगटे भायरचे ते चर्म कसन आसा ते दिसता आसा ताक घालतावे ना पक्षी आसा पक्षीक घालता. तुमी कोणाक उद्दा घालताची घालचे खंय तुमी मुळाक उद्दा घालताची. ताई बेरू म्हणून म्हणटाचे आमी मदर रूट खंय आसा ताका आमी उद्दा घालताची. बट दिशी खंय दिसतवे तुमकां ताई बेरू दिसतवे ताई बेरू काय दिसना. ताई बेरू उठू माती मुळांतू ते उठूची कडेन पसरून घेवन आशिल्ल उरता ताई बेरू मदर रूट. आमगेले दोळे काय दिसना. आमगेले दोळे दिश कशें हे मात्र फूल फळ झाड नाजाल्यार पान हे उठू दिसता. किंतु ते दिसता आसा म्हणून घेवन तुमी उद्दा थंय वयके मारनाची. तुम्ही उद्दा घालचे सकलची तशीची आमगेले कुलदेव वयके तशीची. आमकां कसन दिसता जर आमी कोणाक विचारलें अरे त्या मनशाला तुका कसन दिसता रे म्हणून विचारलें अरे ताण बरे 2 बंगले घेतिल्ले दिसता बरे 2 बंगले घेतिल्ले ताका दिसता. ताण घेतिल्ली कार दिसता. तागेले आनीक फॅक्टरीन तूं बरे व्यापार जाता आशिल्ले वयकेची दोळे दिसता. तांगेले कुटुंबांत उठू लोक संतोष आशिल्ले उठू दिसता.
किंतु ताज मागशी दिसनाशील कसन की म्हळ्यारी तुमगेले देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथाल अनुग्रह मात्र आमगेल दोळ्या दिसना. कशी ताई बेरू झाडाचे ताई बेरू आमकां दिसना किंतु त्या वृक्षाचे अभिवृद्धी जावच्याक त्याची ताई बेरू कशी कारण जाता तशी तशी मनशाले जीवनांतू अभिवृद्धी जावच्याक वैकेची त्याची कुलदेवाल अनुग्रहाची आमकां अभिवृद्धी होवच्याक आमकां कारण ठरता. त्या निमित्तानं आजी तुम्ही सांगिले 2001 तितल्या मी वैभव पेत करच्याक जालना तदनंतर स्वाम्यान वैके आयले तेन्ना वैके आमकां करच्याक जालना आमगेले गांवचे एक गांव वैके सान म्हणून तुम्ही हे करून घेतले. तशीची हांग तुला मंगळूर पर्यंत गेले म्हळ्यार आमगेले कुळावी जन जर अशी काउंट केले म्हळ्यार 200 ते 300 घरा भितरीची आमगेले कुळावी लोक आसाची उट्टू तुम्ही सांगले. किंतु इतले सांगून जाल्यार वैकेची आज तुम्ही हायवे बंद करूसून घेन स्वाम्याक प्रोसेशन हाडटा म्हळ्यार ते देवकी कृष्ण महालक्ष्मी देवाले अनुग्रह तुमकां कितलो आसा तुमकां कितले अभिवृद्धी जाले निमित्तान आज तुम्ही इतले बरे रितीरी स्वाम्याक स्वागत करचेक तुमकां देवान तितले शक्ती स्थान मान गौरव दिले म्हळ्यार ते देवाले हिंगा धार्मिक कार्यक्रम गांतून घेतिला आसाची. तशीच आता उठूची स्वाम्याले देवाल बद्दल तशीची 550 वर्षाचे कार्यक्रमाबद्दल जप अभियानाबद्दल सर्व ही विस्तृत जाऊन घेऊन तुमकां सांगितलं आसा. आतापर्यंत 330 दिवस झाले आणि 1 महिना झाला म्हळ्यार करेक्ट 1 वर्ष जावन वता. आमकां मनान तशिले एक 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 मनाक काय आशिल्ले अरे वचून एक 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 जप सेंटरा वचून गेनू अशी संकल्प करू अशीच राम नाम जप म्हणचे म्हळ्यार मस्तेक मनान तूं आमकां ही कठीण आशिल्लें कशी फेस करचे. समाज बांधवान सांगलें ना 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 घरान तूं करता नाची आमी थंय येवचें म्हळ्यार दूर जाता हे जाता ते जाता अशी आमी कसले तरी एक्सपेक्टेशन आयले म्हळ्यार आमी कशी फेस करचे कित करचे म्हणून मनान लेखिल्लें. किंतु समाज बांधवान इतलेक सहकार दिले की म्हळ्यार आमगेले राम नाम जप आयची कितले संख्या जाल्या 330 दिवस जाले न्हय ताजेकिंत चड 350 कोटी राम नाम जप हांगा घडील आसा. तांतू कोण वयर दवरून घेनू तांणी हे एक अभियान करून घेवन दाखयता आसा म्हळ्यार हे एक संख्येन कोण घेवन वता. जर कमी जाल्ले असल्यार तेन्ना आमकां मस्तेक हे जाता आशिल्ले म्हळ्यार प्रेशर येता आशिल्ले आमी हे करका आशिल्ले. किंतु कसनेची एक हे करनाशी आनी नवीन नवीन अभियान करका म्हणना आशिल्ले वैकेची सरळ रितीर गेल्यार पुरो आमगेले 550 कोटीचे कसन एक अभियान आसा ते बरे रितीर जाता म्हणले एक विश्वास आसा. आणि खाली 2 चरण मात्र उरले 330 दिवस जाले आणि एक 220 दिवस उरील आसा. मस्त लोक आशिल्ले 550 दिवस आमी प्लॅनिंग करताना वैकेची मस्त लोकांना प्रश्न आशिल्ले उत्तर दिवच्याक आमगेले की त्या संदर्भार ना समाज बांधव येतावे कशी हे करचे फाल्यां आरंभ जावन घेवन कडे जालना म्हळ्यार फाल्यां विषय कशे प्रसादांनी घेवन बसले कडे देवान ते प्रसाद दिल ना ते एक मनांत आमकां मस्त आशिल्लें प्रसाद वैके घेतील ना. मिटींग केल्यार मस्त तितले प्रश्न एका वेळ एक प्रश्न फाल्यां 10 दिवसानंतर फर्स्ट 10 दिवस उमेदीन येताले कडे 11वे दिवस कोण वच्चे म्हणले प्रश्न आयल्यार कोण वच्चे मस्त तितले प्रश्न आयले. किंतु आज सर्व ही प्रश्नेक समाज बांधवान उत्तर दाखवून दिलं आसा. आम्ही स्वाम्याले उत्तर पालन करून घेवन 550 कोटी आम्ही राम नाम जप करून घेवन दाखयताच म्हणून हट दवरले आणि त्या आज हटाक देवान साथ दिवन घेवन आज लेखील दिवसाकिंत आज 330 दिवस ताजेकिंत 25 कोटी चड राम नाम जप आता जाल्लो आसा आणि थोडेची दिवस उरिल्लो आसा. त्या वैकेची तुम्ही अशीची सहकार दिवन घेवन संपूर्ण 550 कोटी राम नाम जप जाव तशी तुम्ही सहकार करचे. तदनंतर प्रत्येकाळी मठांत जावचे तशें जाल्यार महोत्सवाक चुके नाशी तुम्ही येऊ तुमकां अवकाश आसा. आणि त्याचीची पळया हिरे गुत्ती लोकांनी तांकां दिसता आसा 2001 स्वामी आयिल्ले कडेरी 2 वर्षां पयलीं आमी कुमटा चातुर्मासांतू तेन्ना स्वामीन हांगा भेटीक आयिल्ले. आमी पिठाधिपती जाल्या नंतर वैकेच फर्स्ट टायम आमी पिठाधिपती जाल्या 2021 आतां चलता आसा 2025 4 वर्षां नंतर आमी हांगा पिठाधिपती जाल्या नंतर तशीच जर शिष्य स्वीकार जाल्या नंतर म्हळ्यार लागी लागी 8 वर्ष जाता. शिष्य स्वीकार जाल्या नंतर जर आमी जर हे केलें म्हळ्यार 8 वर्ष जाता.
ಬಹುಶಃ देवाल मनांत अशील उरताले की आमगेल कृष्ण जन्म आयलो अष्टमी तिथीक नव्हे तातून 8 वर्षानंतरची स्वामेल हांगा आगमन जाऊ का म्हणले क देवाल एक इच्छा उरताल म्हणून अशी आम्ही लेखताले. त्या 2025 जर त्या ऍड केल्यार 9 जाता आणि 9 म्हळ्यार आमगेल पठ्ठा देऊ रामनवमीक जालेलो, रामू नवमी दिवसाक जालेलो आणि 8 वर्ष जाल नंतर म्हळ्यार शिष्य स्वीकार जाले 8 वर्षानंतर कृष्णाक संबंध आशिल तसले पाविल तसले देवस्थानाक नवसंख्य जावन गेन आशिल तसले रामनवमीक जन्म आयल तसले रामाक पट्ट देवाक घेऊन गेन येऊ का म्हणून गेनू देवाल संकल्प उरताले. त्या 89ची आम्ही शिष्य स्वीकार की पठ्ठ शिष्य जाल्यानंतर की ना पीठाधिपती जाल्यानंतर प्रप्रथम पंत हांगा वास्तव्याक आमी येतासाची आणि संदर्भ कसन की म्हळ्यार करेक्ट 550 वर्षाचे मठ स्थापन जावन जाल्ले 550 वर्षा संदर्भारीची तुमकां मोक्काम मेळ्ळा आसा. जर मुखाल वर्ष मेळ्ळा आशिल्ले असल्यार 550 वर्षाची योग मेळना आशिल्ले. आता 550 वर्षाची योगू तेन्नाची राम नाम जप अभियान तेंतुची पट्टा देव वैके हांगायला आसा त्याची पट्टा देवा यदूर तुमकां राम नाम जप करता आसले अवकाशू तुम सर्व लोकांक प्राप्त जाले. त्याची कृष्णानं तुमकां अनुग्रह केला म्हणून आमी लेखताची आणि आयच्या दिवसाक अत्यंत हृतपूर्वक जाऊन गेनो तुम्ही वापस स्वागत इत्यादी केले बद्दल आम्ही पुनः संतोष हांगा अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरं घडवो. तुमगेल घरांतू तुम्ही करत असले उद्योग व्यवसायांतू चवडूं घेवचे तसल तांगेले लौकिक शिक्षणांतू बायलांकही अखंडित सौभाग्य तांक प्राप्त जावका. तशीच देवस्थानांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी वाढत उरका, कलाभिवृद्धी वाढत उरका आणि हांगाचे आढळीत मंडळी तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू तशीच वैदिक वर्ग तांगेलेही जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद प्रभाषणाच्या मी मंगल घडेताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्री 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 संस्थान गोकर्ण पतकाळे ज्योत मठाधीश परम पूजनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. जय गुरु महाराज की. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸದ್ಗುರು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸದ್ಗುರು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸದ್ಗುರು ಪಾದ ಪೂಜೆ ರಾಮದಾಸಾಶ್ರಿತ सज्जन गडवास रामदासाश्रित मूजगवंदित श्रीधरना पाद मूजगवंदित श्रीधरना पाद मूजगवंदित श्रीधरना पाद पूजे ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸದ್ಗುರು ಪಾದ पूजे ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. पूजे ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸದ್ಗುರು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ.
श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की वडेरा बिरुदांकित श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की गोकर्ण मठ संस्थान की आईल प्रत्येक समाज बांधवांक जेवणा व्यवस्था आसा प्रति एकल्याची जेवण स्वीकार करून वचका म्हणून विनंती करता श्री संस्थान कोकण प्रतकाळी ज्योत मठाधीश परमपूजनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की वडेरा बिरुदांकित श्री 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 संस्थान कोकण प्रतकाळी ज्योत मठाधीश की विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज धन्यवाद। ಪಾಡುತ್ತಲಿ ಮಮತೆಯಿಂದಾರತಿ